आदल्या मायनिंग लीज होल्डरांनी दाखल केल्ल्यो सगळ्यो खण याचिका निकाल वरवीं भायर आयल्यो। गोंय सरकाराचे 4 मे 2022 दिसा लीज रिकामे करपाच्या आदेशाक आव्हान दिवपा खातीर लीज होल्डरांनी व्हडा प्रमाणांत लेखी याचिका दाखल केल्ल्यो। त्यो सगळ्यो याचिका समाजीकाय आदेशा वरवीं भायर आयल्यो। मायनिंग कंपनीक सेटबॅक हो मेळपाकूच जाय आशिल्लो, कारण हो गोंयचो विजय। ह्यो ज्यो पळय लिजीस, ह्यो गोंयची प्रॉपर्टी, म्हणजे तुजी म्हजी आमची प्रॉपर्टी, हे पुर्तुगीज कायद्याचो कारण दिवन ह्यो ते कब्जो करून बशिल्ले आनी ते आमचे कोण आमकां भायर काडपाक शकता काय म्हणून अशें मायन ओनर विचारताले। हांव तांचे कांय जाणांची मुलाखती घेवपाक गेल्लो। आमची प्रॉपर्टी, आमच्या मायनिंग लिजीस आमकां त्यो जिवेन भर मेळत, आमच्या कुटुंबाची मालमत्ता। ते तशें नाशिल्ल्यो ह्यो मालमत्ता अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ह्यो मालमत्ता लोकांच्या मालकीच्यो। त्यो ठरावीक मुदतीन ताजो लिलाव करपाकूच जाय आनी लिलाव करून जो सगळ्यांत चड निधी महसूल दिता सरकाराक ताका त्यो दिवपाक जाय। आतांय सरकार 20 वर्सां खातीर ताजो लिलाव करतलो। जो पळय कोण एलिजिबल आसा, सगळ्यांत चड पयशे दितलो ताका ते मेळपाक जाय। जगान हें सगळें रीत आसा, फक्त गोंय कशें अपवाद आशिल्लें म्हणून खबर ना। म्हाका दिसता ताका लागून म्हाका गोंय सरकाराकय आतां एक सामकें निक्षून सांगपाचें आसा, ह्यो प्रॉपर्टीज गोवा सरकारच्योय न्ही, ह्यो प्रॉपर्टी लोकांचे मालकीच्यो। न्ही, म्हाका दिसता अशें की हे जे पळय ट्रक चलोवपी आहात, हे जे पळय मशिनरी चलोवपी आहात, हे जे पळय मायनिंग हातूंत भितर पारंपारीक नदरेन जे काम करपी लोक आसात, तांकां प्रिफरन्स सरकारान दिवचें पडटलें। ह्यो ज्यो पळय भायल्यो मायनिंग कंपनी येतो तांचेरय कंट्रोल दवरचो पडटलो। कितले टक्के, आतां हायकोर्टान सांगलां 20 मिलियन टन्स होच निकश पाळचो पडटलो। त्या नंतर ह्या मायनिंग कंपन्याक त्यो खंयच्याय देशांतल्यान खंयच्याय भागांतल्यान येवं, तांकां सांगचें पडटलें की तुमी प्रिफरन्स लोकल लोकांक दिवचें पडटलें। तांकां सांगचें पडटलें तुमी हांगची शेतां, भाटां, न्हंयो हाजे जतनाय घेवची पडटली। न्हंयांनी प्रचंड प्रमाणांत गाळ वता, तें बंद करचें पडटलें। म्हणजे मायनिंग कंपनीन फाटल्या जे पळय 100 वर्सांत जो पळय गोंयांत धुडगूस घाला, तो बंद करपाची ही एक बरी सुवर्ण संदी राज्य सरकाराक मेळ्ळ्या।